आम्ही सध्या बोमा आसा बोम अडकण पंचायती वार्ड 1 आसा। वार्ड 1 हो आमचो व्हाळ जो ह्या गांवांतल्यान म्हणजे वार्ड 1 वयल्यान येयला जो रस्त्या वयल्यान, तो व्हाळाचे लास्ट एंड पॉयंट आसा आमी सध्या। ह्या एंड पॉयंटाक आसा हो हांगा एंड पॉयंट केला। एंड म्हटल्यार एंड न्हू हो एक्चुली हो स्ट्रेट वचोंक जाय आसलें। हेंच्यांनी पंचायतीन पयलीं जेन्ना हांगासर टेंडर काडलेलो हांगाच लास्ट एंड केला आनी लोकांक हांगा आतां झगडो पेटोवपाक लागून हेंच्यांनी स्टार्ट केला। फाटल्या वर्सा हांगा जेन्ना उदक भरलेलें न्हू लोकांच्या गांवांनी आमच्या घरांनी, तेन्ना हांगासले ह्या भुरग्यान सिद्धानंद नायक हो हेणे लेटर पंचायतीक लेटर केल्लें। पंचायतीक लेटर केल्लें, पंचायतीन तें WRD केल्लें। WRD केल्लें आनी तितून तेच CC केली आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडेक। सेकंड सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर गोविंद। आनी हो पंचायती WRDक आनी हे केल्लें गोविंद गावडे म्हणजे आर्ट एंड कल्चर म्हणजे आमचो पिरवळचो मिनिस्टर आहा पळय तेका। तेजी आतां 1 वर्स जालें। लास्ट पेज दाखय। 1 वर्स जालें आतां, 1 वर्स जावन गेलें। इनवॉर्ड केल्यात 2 तारखेर केल्ली इनवॉर्ड 2020 आनी लोकांच्यो हांगासरल्या लोकांच्यो सायनी घेतलेल्यो। ऑब्जेक्शना म्हणजे हेजे बांदून म्हणजे हे बांदपाक लागून प्लस आमी हो प्लॅन दाखयला आनी हो आमचो पयलींचो हांगासरलो प्लॅन दाखयला तेंच्यांनी। ह्या व्हाळाचे लास्ट हांगा एंड केला पळय ते हांगासर एंड ना, हे एंड आसा पळय ते असो केला हे प्लॅना प्रमाणे। हो पयलीं व्हाळ पयलीं पंचायतीन बांदलेलो मरे। पंचायतीन बांदलेलो पूण ते कोणाच्या प्रेशरा खातीर तेंच्यांनी तो एकच सांडलो हरशीं सबन बांदपाचो हें पास जाल्लें तें, पूण तो लास्ट पर्यंत हांगाच सांडलो। हे प्लॅना प्रमाणे हो व्हाळ असो गेला आनी आतां कितें जालां ह्या व्हाळाचें उदक हांगासर ब्लॉक जाता, माती भरल्या, माती सगळी शेकडे येवन हांगासर उरले। म्हणून हे दुसऱ्याच्या हितून झगडी जाता हांगा झगडी जाता मरे। हांगा झगडी आसतात। आनी पंच बीन इन्स्पेक्शनाक येयल्लो हांगा पंच सरपंच। फाटल्या वर्सा आमी लेटर केल्या उपरांत सरपंच येयल्लो आनी पंच येयल्लो आनी सेक्रेटरी येयल्ले। तशें ते हांगा फाटल्या वर्सा फाटल्या वर्साय हांगा भरलेलें उदक आनी ह्या वर्साय भरला। हे जे वयल्यान उदक येता ते व्हाळाच्या लेवलाक आसा। हे पळय पळोवंक शकता तुमी, हे आतां वयल्यान व्हाळ येता, व्हाळाचें आनी व्हाळाचें उदक आनी हे वयल्या उदक रस्त्या वयल्यान येता उदक। ते कारण कितें जाता ते पावसाचे लोट येयल्या कारणान हे उदक सकयल वचपाक जाय आसलेलें तें वचना, आडकोन वयता। हांगासर तुमी हायट पळोवंक शकता हेजी कितकी आसा ती व्हाळाची उसकोल्या ती 2 फूट 2 फूट म्हणटा पूण 2 फुटा कमी आसा उसकोलां तें आतां कोणी उसकोलां खबर ना। WRDन उसकोलां काय पंचायतीन उसकोलां तें आजून कांय खबर ना म्हाका। येवन हांगासर निवळ म्हणून केला बेश्टे ती झाडां बिडां तश्शीं आसा ती कांय ना आनी असोच हो सकरो येता वयल्यान। वयर हो सकयल सामको सकयल आहा। फाटल्या वर्सा वयर तुमकां व्हरोन दाखयता आमी मातशें एक फाटल्या वर्सा आमी लेटर केल्ले पळय तेन्ना सगळ्यांच्या घरांनी उदक वयता म्हणून। ही बी हांगा घरां आहा सगळीं आनी ती मातयेची आसा। ही घरांनी साबन उदक भरलेलें हांगा। मातयेचें दाखय, हें उदक सामकें वयर पावल्या कारणान ती मातयेची घरां आसा पळय ती मरपाची चान्सीस चड आसा। तशेंच आमी आतां सद्या स्टार्टींग पॉयंटार येयल्ले आहा आमी त्याच व्हाळाच्या स्टार्टींग पॉयंट। हो जो हांगा हो हायवे हो पळय वयर हायवेच्या सकयल्यान उदक येता तें हांगा तो कितको खोल आहा तो पळय तुमी पळोवंक शकता कितको आसा हांगा 7 फूट आहा पळय हांगा आनी तो कितको सकयल आहा तो पळयात। तो हो 7 फूट आहा तो एक कमीत कमी 5 फूट ना 4 फूट तरी येवंक जाय आसलो। हो पयलींचे हे स्टार्टींग पासून हांगा उदक येता, आमी स्टार्टींग पासून हांगा उदक येता। आनी हें सुद्दां फूल भरता। हे उदक भरता फूल भरता हांगासर
तरी पूण थंय तें उदक लोट हे जे हांगा जे कोण आमी लेटरां केल्ली आहा हेंचे कांयच लक्ष ना. जो आमचो पिरवळचो MLA आहा तेजोय लक्ष ना. हरशीं तो व्हडली व्हडलीशें उलयता, व्हडलें उलयता, पूण हेजेर ते कांयच तातूंत एक्शन घेयना. वर्स जालें हेजेर न्हिदला काय कितें कांय कळना आमकां. हेजेर बेगेंतल्या बेगीन एक्शन जावचें, करून घेवचें. WRDचे कोण इन्स्पेक्शनाकूय येवंक ना खंय अजून. ते बेगेंतल्या बेगीन आनी इन्स्पेक्शन करना, फक्त केला तो पंचायतीन इन्स्पेक्शन केल्लें, अजून पर्यंत कोणाक हें केल्लें ना. देव बरें कर. कोणाच्या दबावान बंद केला काय खबर ना. पंचायत सांगता आमी सगळे आमच्या वटेन आमी सारके आसा म्हणून. आमकां फुडलो प्रोसेस जावंक ना अजून. फुडलो प्रोसेस जावना. तांकां जर अशें दिसता की आमचे लोकांचें पडलेलें ना, नाल्यार तांकां आमी वोटिंगाक येता पळय तेन्ना आमच्या वाड्यार सगळे लोक रावले ताका.